पिळगांव पंचायतीची आमची सगळी कामां जितली कामां आशिल्ली ती सगळी आमी फुडें लावून करून घेतली आसा. तितले आसतना सुद्दां जे कितें घडलें ताका बद्दल म्हाका खूब दुख्ख जाता. आतां खंयचीच पंचायत आज हांगा आसता फाल्यां थंय आसता. ती कितें जावपाचें आसा तें फुडें कितें तें घडटलें. आतां हांव तुमकां एकदम सांगून सुद्दां संदीप सालयेकराचें नांव आयिल्लें, बाकी आमचे सगळे पंच आमचे बरोबर आसात. आनी हांव जाणा की बाबा एक मनशाक जो आमचो पयलींचे एक मिनिस्टराचे कडेन काम करतालो जो OSD आशिल्लो ताका हाडून थंय सोडला. म्हणून तो जरा फ्री जाल्या कारणान तो कितें कितें कामां करत आसता. पंच हांगच्यान थंय गेले म्हणून लोक हांगच्यान थंय वचनात. आमकां कसलेच भंय ना, आमचें सदांच काम चालू उरता. गोवा फॉरवर्डान गेला म्हणून संदीप सालयकराचें नांव येयलें हें सामकें चुकीचें आसा. आमी पयलीं पासून BJP आनी आमी आतां ह्यान फुडें आमी पयलीं BJP आहले आनी आमी ह्यान फुडें BJPचेर रावतले आनी आमी आमदाराच्या मार्फत आमची बरी कामां जाता आनी अशीच जातली. आमकां आमदारानूय सांगलेलें आसा. आनी जे आयज जे आमच्या पिळगांव पंचायतींचे सरपंच प्रदीप नायक जावं बाकीचे मेंबर तेंचे जे गोवा फॉरवर्डान जे गेल्या तेंची सुद्दां आमच्या आमदारान कामां केल्लीं आसा आनी ते आपल्या स्वार्थाक लागून तेवडेन गेले अशें म्हाका दिसता. आनी हांव अशेंच मागता की आमचो आमदार आमचे फूल कामां करतलो. हे जे आयज काल कितें घडलां तेचेर चड फोकस घालचो न्हू आनी पिळगांव पंचायतीक कितें तरी डेव्हलपमेंट जावं गरीब जे लोक आसा जे आशेन जे आयज पळयता BJPच्या सरकाराक तेंची जी हें आसा जे थॉट्स आसा जावं तेंचे विचार आसा तेंचे डिझायर आसा वॉन्ट्स आसा ते कंप्लीट जातले अशें प्रवीण जाटये कडसून हांव समजतां.